कोलवाच्या प्रस्तावित रेसिडेन्सी विला प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण, थळावी मुळावी बांदावळ आणि वाठारांच्या मूळ स्वरूपाक धोको आसा असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। कसलीय परवानगी दिवच्या पयलीं थळाव्यांचो विचार करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगती काय कागदपत्रां प्रस्तावित विला, स्विमिंग पूल आणि सर्वेक्षण क्रमांक 771/1 हांगाच्या कंपाऊंड वंटी खातीर बांदप्यान प्रमाणपत्र जारी केल्यात। या प्रकल्पाआड विरोध चालू दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। एका दाबोगल्या लागून जायतो इश्यू जालो कोलवा आणि वी आर फुली सपोर्टिंग लोकल हातून आतां तो डिपार्टमेंटा हे डिपार्टमेंटान ते डिपार्टमेंटासून धांवता पंचायतीन ताका जायत हेल्प केलो। आतां फकत आमगे पंचायतीक कितें मिन्स टीसीपीन लायसन्स दिलें, पंचायतीन लायसन्स सगलें एक्सपायर तेणें आतां कंप्लेन साडले पंचायती मुखार। सो आमी पसून टीसीपी लेटर केलें तें व्हेरीफाय करूंक जाल्यार तें सगलें सारकें आहा जाल्यार व्हेरीफाय कित्याक जायना, ती पार्टी येयना, पार्टी हाजीर जायना थिंगा इन्स्पेक्शनाक, नायदर दी अलाउड द पंचायत ओपन कोना। आतां तेगे कितू ग्रिवियन्सीस आहाय रस्त्या लागून आहाय, दुसऱ्यो केसू हे आहाय तेगेले एफआयआर सारकें ना। टीसीपीन येयन आनी त्या बिल्डरानूय येयन न्हू आपूण सारको जाल्यार सगलें रेक्टिफाय करपाक जाय आहलो न्हू, दाखोवपाक जाय आहलो न्ही आपूण सारको आनी तो लोकल येना न्हू, तो लोकल सारका आहा देखून त्या रॉंग आहाय देखून ते भियोन येयनाय सायटीचेर। आतां एनीवे आतां स्टॉप वर्क पंचायतीन स्टॉप वर्क काडलोली तेजेर स्टॉप वर्क काडलो ती बिडिओन सेट असायड केलो आहा। सो वी एज अ पंच बॉडी वी हॅव टेकन अ रेजोल्यूशन आनी चॅलेंज इट बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर। आतां तेच रिजल्ट कितें येता पळया, बट एनीवे वी आर सपोर्टिंग आवर लोकल्स आनी कितें जाता कितें हेल्प जाता तितलो वी आर रेडी टू हेल्प आवर लोकल। given complaints to the TCP, the Panchayat, the DOP, आणि आम जायत कोणें कंप्लेन दिलो हांवें। सो इफ तेजे एक आय थिंक 15 to 20 days जाले, सो इफ तेजे कंप्लेनाचे कितें एक्शन घेयनाय जाल्यार वी वील बी अप्रोचिंग द CBI एंड द विजिलन्स सेइंग दॅट कोण जे अथॉरिटीज आहा हितून कोण ऑफिसर्स आहा तेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे बिकॉज फॉर वॉट करप्शन दे हॅव डन आनी इलिगली परमिशन्स दिले। बट एज अ फिशरमॅन आमकां आमगे बेजीक रायट्स आसपा जाय। ट्रेडिशनल एक्सेस आहा तोय तेमी रिड्यूस केला, सो आमकां करपाक दितली आमगे ट्रक्स आहाय फिश आमगे सगळ्या फिशींग इक्विपमेंट्स प्लेस करता थिंगा सो आमी हुशार वचपाचें। TCP ऑलरेडी खबर आहा 6 मीटर एप्रुवल प्लॅन आहा तोणय तेमकां तें लायसन्स प्लेसमेंट दिलें त्या रोडाचेर। आजे कितें चलो तें म्हाका कांय कळना। आजे चलताय ते म्हाका दिसता म्हाजे पेपर सबमीट करून गेले जाल्यार आमगे बेगीन ते कांय एक एप्लिकेशन बी बेगीन मेळना, तेमगे रोखडी मेळटा, तेमगे तेंचे भायर एनवलपाय वयता जाल्यार म्हाका खबर ना। TCP जावं BDO जावं पुलिशी जावं खूंय जावं आमी फ्रिडम म्हणटा ना। After all this scenario, after the rejection by the panchayat, I also came to know that the panchayat, Korba panchayat has gone before the ADPA, the additional director of Panchayat Margaon, to with the rejection, to challenge the rejection, to support the rejection. Yeah, to bring a stay on this. So that is what they have done. So in support for the villages, Teni Kala. So we appreciate the Kolva village panchayat on that note because we were not aware of that. आमकां हें कोण नाही जाल्यार DOP डायरेक्टर ऑफ पंचायत येतली एक कोण एक्शन घेवपाक सोदना देन वी विल बी गोइंग टू द CBI एंड विजिलन्स टू टेक अ प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द ऑफिसर्स हू हैव डन करप्शन एंड गिवन परमिशन्स इलीगल। पण ती दिवपा नाका हो आमगे डिमांड आहा बिकॉज थिंग आमगे बेसीक रायट्स वयताय।